म्हजो रोल जो आसा लिमिटेड रोल आसा. हांगा कशें आसा ज्या विशया संदर्भात की आयटनान पयलीं म्हणजे बिफोर SMS रिजॉल्ट करून स्टेटमेंट जो केलो त्या विशया संदर्भांतली मागीर हांवें म्हजो कन्सेंट किंवा प्रेस घेवन किंवा पयले दीस हांवें ताका सांगिल्लें आनी तोच विशय सत्ताधारी सगळे जे आमदार आसा तांणी धरलो आनी विशय आसा तो सभागृहाचो विशय आसा म्हणजे तो म्हजो पुरतो मर्यादीत विशय ना आनी त्यामुळे आज सगळ्या जाणांनी तोच विशय धरलो आणि त्यानंतर मागीर शेवटची जो टप्पो आसा म्हणजे पयलीं हांवें अधिवेशन भंग केलें परत भंग करता की त्यानंतर की सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाचे सगळे हाजे कडेन उलोवप जालें आनी चर्चा करतकच मागीर आमचे विरोधी पक्ष नेते बाबगिरी आलेमांव हांणी ताजेर स्टेटमेंट केलो आनी विजय सरदेसायान स्टेटमेंट केलो आनी त्यानंतर मुख्यमंत्र्यान सांगलें तो विशय हो सोंपलो म्हणून. सो विशय सोंपलो. सो आनी एक म्हणटा ते फुडें कशें पळयतले की तुमी आमदारांनी सगळ्यांनी शिस्त बाळगिची म्हणून. नाही पळय एक गजाल म्हाका शिस्त बाळगपाक तशें आहा कांय विधानसभेचे रुल्स रेग्युलेशन आसा न्ही ते खरें म्हळ्यार सगळ्यांनी समजून घेवपाची गरज आसा. म्हणजे कोण तरी गायड करता कोण तरी मिसगायड करता म्हणून ताजो स्टेटमेंट केलें जाल्यार म्हणजे आज जसं हें जालो पळय एटर्ना बाबतींत जालो पळय एटर्ना बाबतींत आनी 2-3 गजाली जावंक शकतात तो फुडें पूण ताणें इतल्यान त्यो थांबल्यो म्हणून तो गजाल निभायलो आनी त्यामुळे म्हणजे अभ्यास करनासतना किंवा समजून घेनासतना की हांगा आमदारांनी कशेंय वागचें न्ही कारण एक कशें आतां 2.5 वर्सां आसा म्हणजे 50% जरी आमदार जरी नवीन आयले जाल्यार तांकां शिकपाचो जो पिरियड आशिल्लो तो ऑलमोस्ट जाल्लो आसा म्हणजे हाजे नंतर हांव आनी शिकता अशें म्हणपाची पाळी त्यामुळे अजुनूय थोड्यो गजाली लक्षांत येता त्यामुळे जर हें सगळें शिस्तीन आनी जर चलता जर जायत जाल्यार सगळ्यांनीच जे विधानसभेचे रुल्स रेग्युलेशन आसा ते समजून घेणे अत्यंत गरजेचें. अजिबात ट्रेनिंग दिला न्ही आमी विशय ट्रेनिंगात न्ही सगळ्यो गजालींमध्ये ट्रेनिंग दिवन जायना म्हणजे कामकाज जें रुटीन चलता तातूंत सिनियर लोक कशे वागता कितें आसा हे सगळ्यो गजाली आसा न्ही त्यो समजून घेवपाच्यो. पूण हितून दूख दिसता सर की टायम वेस्ट जाता लोक जें कितें पळोवंक सोदता जें कितें घडटा तें पळोवंक सोदता तें गमना आनी एजंटमेंट जाता म्हणजे ती गजाल म्हाकाय दुख्ख दिसता की एक सत्र विधानसभेचें सत्र म्हणजे विधानसभेच्या बाबतींत आसा न्ही संबंद गोंयची जनता जी अलर्ट आसा म्हणजे आज कितें जाता आमचो आमदार कितें म्हणजे विरोधी लोक कितें उलयतले सत्ताधारी लोक कशे आमचे उलयतले आनी कशे गोंयच्या विधायक गजाली खातीर कशे एक पार्ट आनी भाग जातलो अशें अपेक्षा आसा आनी केन्ना अशें कांय गजाली घडटा तेन्ना लोकांक दुख्ख दिसता आनी म्हाकाय दिसता की हें सुरळीत चलपा खातीर आसा न्ही म्हणजे आज ज्यो 2 दीस जर हें जाली गजाल जाल्यो पूण फुडल्या दिसांक तरी सत्र आसा न्ही वेवस्थीत थँक्यू सामकें स्ट्रिक्ट न्ही.